काणी रुजवात. बरयणार डॉक्टर एडवर्ड नजरेत. सादर करता रनिटा पायस कारकळ, ओमान. दस्तावेज सारकी नातली आस्त वा घरां मोलाक घेवन फसवून पडा नाकात. सैरीक सोदून काजर जावन आदलो संबंध कळोवन सुरसूर नाकात. काजारा सांगात्याच्या काजारा भायल्या संबंधाच्या दुबावान खंत करिनाकात. अन्याय केल्ले, अनाहूत केल्ले कोण म्हूण कळीत ना. हर थराच्या पत्तेदारी कामांत आमी कुमोग करता. 9900XXXX2 ह्या नंबराक संपर्क करा. प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह सर्व्हिस ह्या माताळ्याचे 2 हप्त्या पयल्यांचे दिसाळ्या पत्राच्या क्लासिफाईड सेक्शनांत आशिल्लें तें जायरात विनितान ती 3 फावटी वाचिल्लें आनी त्यानंतर तें जायरात आशिल्लें तितलें पान मात्र कातरून आपल्या पर्सांत दोण दवरलें. रिसेप्शनांत बसून आशिल्ले कडेन तिणें परत तें कागद कुडको काडून वाचलें. पत्राचें कातरलेलें तें पान 2 पर्सा भितर पाटी दवरतनाच विनिताक भितर आपयलें. नायक्स प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह एजन्सी शहरांत 21 माळयांच्या बांदपाच्या 15व्या माळयेर आशिल्ली. वस्तेचें अपार्टमेंट दफ्तर जावन बदलिल्लें. बांदपाच्या मुळांत जावं अपार्टमेंटाच्या भायर जावं कसलोय बोर्ड नातलो. फकत मोबायल फोनाचेर विसार विनितान पत्तो सोदून काडलो. अपार्टमेंटाचें हॉल रिसेप्शन जावन बदल्लें आनी रिसेप्शनांत एक चली बसून आसली आनी तिणें बसून आशिल्ले कडेन मेजाचेर प्लास्टिकाच्या कुडक्याचेर निळश्या अक्षरांनी नायक्स प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह एजन्सी बरोवन आसलें. ₹500 रजिस्ट्रेशनाक घेवन 4 पानांचे एक दस्तावेज विनिताक बरोवंक दिलें रिसेप्शनिस्टान. विनिताचो विळास, फोन नंबर, काम, सांबाळ, कुटुंबाचो विवर एका पानार तर दुसऱ्या पानार खंयच्या विशयाचेर पत्तेदारी सेवा जाय म्हणून मट्ट्यान बरोवन आसलें. उरिल्लीं 2 पानांनी पत्तेदारी सेवेच्यो रेग्यो आनी नियमां आसलीं. सगळें वाचून विनितान दस्खत घाली. थोड्या वेळान रिसेप्शनाक लागून आशिल्ल्या धांपून आशिल्ल्या 3 दारां पैकी एक उक्तें जालें आनी विनिताक रिसेप्शनिस्टान भितर वचूंक संज्ञा केली. 10 फुटी लांब रुंदायेच्या त्या कुडाच्या एका कोनशार रुंद मेजा फाटल्यान कदेलाचेर मध्यम प्राय उतरून आयिल्ली स्त्री बसून आसली. तिच्या मेजार एक कंप्युटराचें स्क्रीन आनी ताका लागून असो कंप्युटराचो मावस सोडल्यार हेर कितेंच नातलें. फॉल्स सिलिंगा भितर तावन उजवाड रुमा भितर पाजरून आसलो. रुमाची उब स्वनियंत्रीत आशिल्ल्यान विनिताक थंड भोगलें. दयाकन बोस म्हणाली ती. तिच्या मेजा सरशी आयिल्ल्या विनिताक बसूंक दवरिल्ल्या 2 कदेलां पैकी एकाचेर बसलें विनिता. विनिता पर्यंत ती स्त्री मानसुकीन कापड न्हेसिल्ली. तिणें बशिल्ल्या फाटल्यान ल्हान फळ्यार मिसेस जी नायक IPS रजिस्टर्ड म्हूण बरोवन आशिल्लें वाचलें विनितान. मुस्काराचेर तिच्या घमंडाय आनी अधिकाराचो छारो दिसलो विनिताक. भितर येवच्या पयलें आपल्या हातबरपान विनितान बरयल्लें 4 पानांचें दस्तावेज आतां तिच्या हातांत आशिल्लें. ह्या फॉर्मांत आशिल्लीं नियमां तुवें वाचलाय? मेजा मुखल्यान बागवून विनिताच्या मुस्ताकाक शिदा पळोवन विचारलें मॅडमान. वय म्हणच्या हर्तार तकली हालयली विनितान. हांव आनी म्हजो दादलो दोगांय CBIंत वावरून निवृत्त जाले उपरांत आमी हो संस्थो सुरू केल्लो. मिस्टर नायक ह्या पत्तेदारी संस्थाचो मुखेली आनी हांव आतां कुमो करून आसां. वर्सांची वर्सां आमी पत्तेदारी वावरांत आशिल्ल्या जाल्ल्यान आमी हो हव्यासी संस्थो जावन सुरू केला. वेव्हार खातीर न्ही. तिणें तें कित्याक सांगलें? विनिताक सुस्तालें ना. CBI म्हळ्यार कितें जाणाय? विनिताच्या मुस्कारार असो गोंदळ मिसेस नायकाक कळीत जाल्लो. कळीत आसा म्हणल्या अर्थार
तकली हालयली विनितान. आमची सेवा सोदून येतल्यांक आमी हांगा तावन दिवच्या खंयच्याय रुजवाते फाटल्यान डॉक्युमेंट, फोटो वा व्हिडिओ फाटल्यान आमी खंयच्याय सुवातेर साक्ष दिवंक येना. फाल्यां पुलीस स्टेशनांत केस घालूंक पडल्यार वा कोर्टींत दावो दाखल करूंक तुका आमी खंयच्याय तरान जबाबदार जायना, आदार दिना. आमी फकत सत वा वास्तविकता मात्र सोदून रुजवात मेळ्ळी तर ती दिता. विनितान रजिस्टर करतना दस्खत केल्ल्या फॉर्मार आशिल्लो पॅराग्राफ आसा तसो वाचून सांगलो मिसेस नायकान. आनी एक गजाल म्हणाली मिसेस नायक, आमचे मदें जावचें हर संभाशण आमच्या रेफरन्सा खातीर आमी रेकॉर्ड करता. विनितान घेवन उस्वास सयत आयकोवचें तितलें मौन त्या कुडांत कित्याक आसा म्हणून विनिताक तवळ सुचतालें. ह्या कुडांतलें हर संभाशण रेकॉर्ड जाता. तुवें आमचे कडेन सत सांगूंक पडटा आनी ताचेर होंदोन मात्र आमी तुका कुमक करूंक शकता. फोटी सांगल्यार वा गरजेचे विशय आमचे तोंडली पयल्यार तुका नस्ट. आमी उलोवचें वा हेर कितेंय खंयचेंय बरोवन घेना. आमचे आनी तुजे मदलें बरयल्लें आसचें फकत हें 4 पानांचें डॉक्युमेंट. हेर सक्कळ रेकॉर्ड मात जाता. जाय तर आमी तें आमकां जाय जातना रिट्रीव करता. कोणाकी दिना. आमची गरज जाल्लेंच डिलीट करता. आपल्या कदेलार पाटी ओणकून मुखारलें तिणें. हें तुका पसंद ना जाल्यार, तुका नाका म्हूण बगता जाल्यार तुवें आतांच वशी येता. रजिस्ट्रेशनाच्या आयवजांतलो 100 रुपये मात दोन हेर पाटीन येता. मिसेस नायक दयादक्षिण नासतना उलयता म्हूण बगलें विनिताक. ह्या पत्तेदारी संस्थेचो रुली, रेग्रो आनी वेवस्था समजून विनिता घाबरून गेलें. नाका जाल्ल्या गोंदळाक सांबळून पडता गाय म्हणली कावजिणी तिचे तें सोडून येताली. हो वेव्हारच नाका, अनावश्यक आपूण समस्यो वोण घेता म्हणना म्हणून फाटल्या थोड्या दिसां तावन दसूंक आशिल्लीं बोगणां विनिता थंय परत जागी जाली. मेळ्ळलो तो अवकाश घेवन उठून या म्हूण सयत बगलें ताका. स्टाफ रुमांत बसून दिसाळ्या पत्राचेर खासगी पत्तेदारी सेवेचे जायरात वाचतानाच विनिताच्या मतींत ही येवजण आयिल्ली. पूण उपरांत ह्या गजालेंत अनावश्यक समस्या उपजतीत म्हणून तिका बगूंक लागलें. ही गजालच नाका, आपणे प्रायवेट पत्तेदाराचें तें जायरात वाचूंकच ना म्हणून आपणाक समाधान करूंक प्रयत्न करून थोड्या स्वरांनी तिणें आपलें मन बदललें. फाटल्या हप्त्यांत जायते फावटी जाय नाका म्हणल्या घुसपडांत तें आशिल्लें. आर्विल्ल्या थोड्या रातींनी मध्यानेर विनिताक जाग जाली आनी उपरांत न्हीदच पडनातली. विनितान सोदूंक अपेक्षिल्ली रुजवात जेसिकाच्या पातकी जिणयेची. ती रुजवात आपणाक मेळटली आनी ती आपल्या भावाक विन्सीक कळयल्यार भावाचें कुटुंब वादळाक संपडटलें म्हणून विनिताक कळीत आसलें. विन्सीक फटोवन जेसिका हांगा बोलत्या दादल्या सांगाता मजा मारता. तो जेसिकान विन्सीक करचो घात. तें कळीत आसून वगेनस रावचें आपणी भावाक करचो घात म्हणून विनिता आपणाक समाधान करूंक बेसारतलें. जेसिकाचो घात विन्सीक कळोवन जेसिकाच्या घाताक शाश्वत परिहार लाबोवच्याक देवानच आपणाक ही वाट दाखयल्या म्हणून एक फावटी आपल्या अंतस्करणान समजोवन न्हिदोंक प्रयत्न केल्यारय पयलेचे परी विनिताक शेक बगनातलो. जेसिकाची पातकी जिणी उक्ती करूंक वचोंक गरजे भायर समस्या आपूण वोण घेता म्हणून कावजिणी बगतली तिका. तुवें एक स्पश्ट निर्धार घेवंक जाय मिसेस विनिता सुवारेस. विनितान बरोवन दिल्ल्या दस्तावेजावयलें नांव वाचून म्हणाली मिसेस नायक. विनितान प्रतिक्रिया दिवंक घळाय केल्ल्यान. हांव निर्धार करूनच आयल्यां म्हणालें विनिता मातशें आमसोरान. आनी हांव तुमच्या नियमाक बद्ध आसां. ह्या उपरांत आमचें आनी तुजे मदें बरपा रुपान कितेंच संपर्क आसचो ना.
उगडास केलो तिणें परत. तुवें आमकां करचीं फोनां आनी आमी तुका करचीं हर फोनां रेकॉर्ड जातात. ईमेल वा SMS सेवा ना. आमचे तावन तुका कोणूच कसली मेसेज करिना आनी तुवें कसली मेसेज केल्यारय ती आमकां पावना आनी आमच्या एजन्सीक ईमेल पत्तो ना. जायत, हांव ओप्पातां म्हणाले विनिता. विशय सीदा सांगून दुडो दिवन आयल्यार जेसिकाच्या नापास रुजवात्यो आपणाक साली सायन मेळटल्यो म्हणून लेखल्या तिका पत्तेदारी एजन्सीची नियमां आनी रेग्र्यो सड जाल्यो म्हणून विरार जालें. तरी मुखार दवरिल्लें मेट पाटी काडूंक तिका मोन आयलें ना. गजाल म्हज्या भावाच्या बायलेची, म्हज्या वनयेची, तेपी गिळोवन म्हणाली विनिता. म्हजो भाव विन्सेंट म्हजे प्रास 5 वर्सां व्हड. तो मस्कतान काम करून आसा. वनयेचें नांव जेसिका. ती हांगास शारांत सान वेरोनिकाच्या हायस्कुलान शिकयता. आमचे कुटुंबाचें घर गोलीमार. काजारा पयलें दाट्टू पोरनें घर मोडून आधुनीक सवलतायो आसचें नवें घर बांदिल्लें. इस्कोलांत शिकोवची होकाल मेळ्ळ्यार घरा मालगाड्यांची जतन करचें सांगाता. तेका कामाक वेचे अवकाश मेळटात म्हणून लेखून तो वनये कडेन काजर जाल्लो. रावयलें विनितान. मिसेस नायक हात भशेंत राव म्हूण संज्ञा केल्ल्यान. तिणें थोडी सेकंदां कंप्युटराचेर करसिलीं. पूण काजर जाल्या 2 वर्सांनी वनी शहराच्या हायस्कुलाक ट्रान्सफर जावन आयली. तिका म्हज्या पप्पा आनी माय कडेन सामा पडलें ना. पूण तें नीब मात्र निस्कारण बोलतेंच आसा. जेसिकान उस्वास घेतलो. मिसेस नायक आपल्या कादराचेर पाटी वणकून विनितान सांगचेंची दिवन आयकून आसली. जेसिका आपल्या एका पुता सांगता आतां एअरपोर्ट रोडार गौरव अपार्टमेंटांत रावता. पूत प्रायमरीन शिकता. ती तवळ तवळ हायस्कुलाक रजाकन अपार्टमेंटांत रावता आनी रजेर आशिल्ल्या दिसांनी तिच्या अपार्टमेंटाक परकी दादलो तिचे सांगता वेळ करसूंक येता. तो चेरको इस्काला गेल्ले उपरांत येता आनी थोडोसो वेळ ती सांगता आसतात. चेरको पाटी पावजे तर तो दादलो वेता. म्हज्या वनयेक काजरा भायर संबंद आसा. सांगूंक आशिल्लें एका सुस्वासान सांगून आपूण बसून आसच्या कदेलाक पाटी वणकालें विनिता. ओ तशें. आमरुके हांसून वणकल्ले बसकेर मुखार आयली. मिसेस नायक आपले दोनी हात मेजार पातलावन विनिताक लागीं आयली. हो दुसऱ्या कुटुंबाचो विशय मिसेस विनिता. तुजो भाव आनी वनयेचो विशय आसी येता. पूण तुका हो सीदा लगती न्ही. तूं बेश्टेंच कित्याक तूं मेतर जाताय. तांकां तांची जिणी जियोंक सोड. अशें गुपीत काजरा भायर संबंद अप्रूप न्ही. एका वेळा हो तुका शिदा लगती जाल्लो तर वय, मिसेस नायक राजावा म्हणाली. वनी घरा आसल्यार म्हज्या माय बापाक आदर जाता. तांकां प्रायज आयकता आयल्या. वनयेक करचो अन्याय कळीत आसुनी हांवें वगेनच रावचें न्हीत म्हणून म्हाका दिसना. तिका सारक्या वाटेक हाडूंक जाय. विनितान आपली फिलॉसॉफी व्यक्त केली. तर आमी वेव्हार उलोवया म्हणाली मिसेस नायक. हांव कुटुंबाची मनीस जाल्ल्यान तुका कुटुंबाच्यो गजाल्यो सांगतलीं. सॉरी. आतां तूं आमी तुज्या वनयेच्या गुपीत जिणयेचो गजाली आमी सोदून काडूंक अपेक्षिताय. मिसेस नायक सुताळो मातसो गंभीर जालो म्हणून बगलें विनिताक. आमचे सेवक तुवें फीज भरूंक आसात. समस्यो सोडोवंक कितलो संकीर्ण ताचेर हुंदून आमी चार्ज करता. आमी एकच अंतर दुडू घेना. आमचें पेमेंट स्टेज बाय स्टेज म्हळ्यार हंतांतार तुवें मुंगट दुडू भरूंक आसा. मिसेस नायक मुखारून म्हणाली. एका हंतर यशस्वी जावन मुखल्या हंतार सलवल्यार पयलेंच्या हंतार भरिल्लो दुडू पाटी दिना. समजलें. मिसेस नायक आतां स्पश्ट वेव्हार उलयताली. विनिताक मिसेस नायकान सांगिल्लें कितें सारकें समजलें ना तरी जायत म्हूण तकली हालयली. दुडू नगदेन दिवंक जाय. चॅक, बँक ट्रान्स्फर वा कार्डांत आमी आमचे फीज घेना. मात न्ही,
आमी रसीद दिना. फाल्यां आमी दुडू दिला म्हणून कोर्तींत आमचेर दावो मांडूंक अवकाश आमी दिना. त्या पासत मात्र ही सत्राय. शिवाय थोड्या फावटी आमी गजाल सोदूंक वांगड्यो वाटो वापरूंक पडटात आनी त्या वेळार दुडू नगदीनच करसूंक आसतात. पयल्या हंतार विनितान 5,000 रुपये नगदेन दिले. विनितान सांगिल्ल्या गजालेंत सत आसा वा ना ते नक्की जाल्ल्या उपरांत आनी रुजवात्यो जमोवच्याक मुखार पडचो खर्च केदना भरूंक म्हणून विनिताक कळयता म्हणून मिसेस नायकाच्या सेक्रेटरीन कळयलें. तिणें फोन करूंक उण्यार 1 हप्तो जाय पडत जाल्ल्यान सोरूंक नजो म्हणूनय कळयलें रिसेप्शनिस्टान. तूं एकदम टेन्शनाचेर आसाय तशें दिसताय. परत कांय प्रॉब्लेम? ते राती तेर्स जाल्लोस विचारलें रोहनान. सदांच चीत दिवन तेर्स शिकोवचें विनिता मिस्तेर सांगतना 2 फावटी घुसपडलें. विनिता पंजीमारांत माद्रीच्या हायस्कुलांत समाजशास्त्र शिकयतालें. रोहन कुर्तामाजाली गरजेच्या हायस्कुलांत हेडमेस्ट्री जावन आसलो. रोहनाचें घर कलंगारांत राज रस्त्याक लागीं आशिल्लें. पंजीमार आनी कुर्तामाजलाक वचून येवचीं जायतीं बसां कलंगारांतल्यान पाशार जातालीं जाल्ल्यान तांकां आपआपल्या कामाक वचून येवंक हरकत जायनातली. कलंगार तावन पडला बसाचेर 1 वराची वाट पंजीमाराक आसल्यार तितलोच वेळ मुडला वेच्या बसाचेर कुर्तामाजल हायस्कुलाक. ना कांय ना. मांयचें फोन आयिल्लें. आनाची पिड्या चड जायत येता. सगळो दीस दसूंक लागला की. नव्यान आयिल्लें हावस नर्सी आपूण रावना म्हूण सांगतालें की. रोहनाचें आनी आपलें कोण सांगात आलतारेर दवरीत म्हणालें विनिता. धाकटुल्या विल्मान आपलें कोंत पयलेंच आलतारेर दवरिल्लें. जॉन्सन अजून ल्हान. थोडी मागणी मात गुणगुणतालो शिवाय तेर्स करचे तितली प्राय ताका जावंक नातली. गोलीमारातावन एलिझाबेथचे फोन आयिल्लें आनी तिणें सदांचे परी दुजामान दिवच्या दोशींचें विवरण दिल्लें. विनिताच्या बापायक दुजामाक अल्झायमर आनी पार्किन्सन दोनीय समस्या आशिल्ले. एक फावटी तो वखदां घेवंकूच आयकनातलो आनी तवळ ताचे समस्ये चड जातले. विनितान फोन केल्ल्या हर फावटी एलिझाबेथ दुजामाचीं दुरां सांगतालीस. त्या शिवाय आतां एलिझाबेथची तकली मातशी गिरमिटून आयल्या तशें वखतालें विनिताक. हांवेचें आयकून विनिताक आतां सवयेचें पडलें. पत्तेदारी एजन्सीक भेट दिवन आयिल्ल्या उपरांत कावजेणीनच आशिल्ल्या विनिताक त्या संजेर तेंच्या रिसेप्शनिस्टाचे फोन आयिल्ल्या उपरांत विराराय चड जाली आनी ती रोहनान पारकिली. जेसिकाच्या अपार्टमेंटाक तवळ सबार जण भेट दितात. पूण तांकां आनी जेसिकाक संबंद आसा म्हूण खात्री करूंक सलीस ना म्हूण प्राथमीक सोदणेर कळीत जालां म्हूण सांगिल्लें नायक डिटेक्टीव एजन्सीच्या रिसेप्शनिस्टान. मुखलें मेट काडूंक 10,000 रुपये दुसरें कंत जावन हाण दिवंक विचारलें रिसेप्शनिस्टान फोनाचो संपर्क रावोवच्या पयलें. 10,000 दिवची व्हड गजाल न्ही. पूण परत दुडू विचारतीत तर. दुडू दिल्ल्याक कितेंच पावती दिना म्हणून मिसेस नायकान पयलेंच सांगिल्लें. पत्तेदारांच्या नांवार दुडू लुटचो इरादोस येता. 10,000 मेळिल्ले उपरांत परत 20,000 विचारतीत तर. असल्या संदर्भार रोहना कडेन उलयल्यार तो जगती वाट दाखयतलो म्हणून बगलें विनिताक. आपल्या इस्कोलाच्या ल्हान व्हड समस्यांक आपल्या खासगी तशें कुटुंबाच्या गजालांचेर रोहना कडेन उलयल्ल्या शिवाय मुखार वचनातलें विनिता. पत्तेदाराचो आदार गुपीत घेतलो सूख म्हणून बगूंक लागलें ताका. जेसिकाच्या लिपत्या जिविताची सोरी धरूंक घेतलो निर्धार विनितान रोहनाक कळोवंक साथ दिनातलो. हेरांच्या कसल्याय गजाल्यांनी नाक रिगोवन समस्ये वण घेवच्याक रोहन खंडीत सहकार दितो ना म्हणून विनिता जाणा आशिल्लें. कलंगार फिरगजेच्या सहमंडळेचो कार्याळ संदो जावन आसल्यारय उपाध्यक्ष जावंक तो ओप्पाल्लो ना. उपाध्यक्ष जाल्यार पंचायतके समितेंत न्याय नीत करचे पडटा.
एकल्याक बरो केल्यार दुसरो आपणाक अन्याय जालो म्हणून लेखून दुस्मानकाय जमोवंक दवरता. असली जबाबदारी अनावश्य समस्ये हाड दिता म्हणून हुद्दो घेवंक ओत्ताय केल्ल्या विनीताक सयत समजयल्लें ताणें. एकीन स्वभावाच्या रोहना कडेन जेसिकाच्या नापास जिणेची खबर सयत विनीतान वांटून घेवन येतली. जेसिकाच्या गुपीत जिणेची गजाल विनीताक लाबली आकस्मीक. 10व्या क्लासीची समाजशास्त्राची पेपरांत दिवच्याक आदल्या एप्रिलांत शिवमोग्गा गेल्ले कडेन जेसिकान वस्तीकरच्या गौरव अपार्टमेंटांत वस्ती करची आनी एक टिचर विनीताक मेळिल्ली. ती टिचर शहरांत सरकारी हायस्कुलान शिकयताली. पंजीमार माद्रेंच्या हायस्कुलाक ट्रान्सफर घेवच्या पयलें जेसिका आनी आपूण कोलिमारान सांगात शिकून आसल्या म्हणून मात्र विनीतान त्या टिचरी कडेन सांगिल्ले शिवाय ती आपणाची भावोज म्हणून उसारूंक नातलें. तें बराकच पडलें. एक हप्तो सांगात आसतना जेसिकाचें नडतें बरें ना म्हूण त्या टिचरीन सांगिल्लें. जेसिकाचो एक भाव राष्ट्रीयकृत बँकांत वावुरतालो. तो कांय भयणीक भेट दिता कोण ना म्हणून विनीतान पयलें लेखलें, पूण टिचरीन मातशें सडीत सांगिल्लें. ती व्यक्ती तवळ भेट दिता आनी त्या दिसांनी जेसिका हायस्कुलाक रजा करता. जेसिकाचो पूत इस्कला गेल्ले उपरांत आयिल्लो सैरो जेसिकाच्या पुतान घरा येवचे भितर वेता. तांचो संबंद दुबाव असो म्हूण गौरव अपार्टमेंटांत हेरी उलयतात म्हूण त्या टिचरीन विवरून सांगलें. ही नालिसायेची गजाल विनीतान रोहनाक धरन कोणाय कडेन वांटून घेवंक नातलें. एका वेळा त्या व्यक्तीक आनी जेसिकाक कितेंय संबंद ना तर आपूण बेश्टेंच तिचें नांव पाड करता म्हूण अपवाद आपणाचेर घेवंक विनीताक नाका आसलें. जेसिकाची साल निजायकी बरी ना म्हणल्याक रुजवातेची गरज आसली, पूण रुजवात कशी जोडची म्हणून विनीता नेणा आसलें. मोतीच्या पाटल्यान खंय लिपून आसली जेसिकाच्या गुपीत जिणेची गजाल विनीताक परत दोसूंक लागलेंच प्रायवेट पत्तेदारी एजन्सीचें जायरात वाचून. तुका कितेंय टेन्शन आसल्यार म्हजे कडेन सांग न्ही, तुका पळयतना तूं नॉर्मल दिसनाय म्हणालो रोहन राती न्हिदले कडेन परत. तशें कांय ना म्हणालें विनीता. कोलिमारांत माय आनी आनाची स्थिती चिंतून म्हाका विरा राय बगता. आनाक सांजुजाच्या मलगाड्यांच्या घरांत दवरल्यार मायक तरी थोडे सुशाग मेळात. विन्सी आयकना. भुरगीं आसतना बापयक आश्रयांत दवरलें म्हणून लोक उलयतीत म्हणून एक साड्डी काडटा. अशेंच आनाची साकरी करन काय माय पिडेन पडत म्हणून कावजेणी बगता. शिवाय माय आतां पिरकिसा बरी उलयता हुस्कारलें विनीता. तें चिंतून तूं टेन्शन करनाका, फाल्यां विन्सी कडेन हांव उलयतां म्हणत गुवन न्हिदलो रोहन. विनीताक न्हीद लागीं येवंक आयकलीच ना. वास्तवीक जावन जेसिका हेरा सांगाता संबंद दवरून आसा म्हणून आपणाक नक्की जाल्यार कितें फायदो? आपणाक कांतोवच्या ह्या सवालाक विनीता जाप सोदतालें. जेसिका आनी विन्सीच्या काजारे जिविताक येर हाडूंक वा मिसेस नायक कडेन सांगिल्ल्या परी जेसिकाक पाटी गोलीमार वेचे परीकन प्रायस्त दुजाम आनी एलिझाबेथची जतन घेवन ओत्ताय करूंक विनीता कडेन जाप नातली. एलिझाबेथ आनी दुजामा सांगता जेसिकाक सोड विनीताक सयत 2 दिसां प्रास चड रावंक साद नातलें. तुज्या पिडे वरवीं दोशी दितालो तर एलिझाबेथ आतां हर गजालींचेर पुरपुरो नासताली. एलिझाबेथक ल्हान भुरग्यांनी आवोस केल्यार झगडून पडल्यार पिंतेक तकलेक चडटालो. विनीता सांगाता गेल्ले विल्मा आनी जॉन्सन तांच्या प्रायाक लगती कांय पोकरी करती तर एलिझाबेथ बोबाट मारतली. एलिझाबेथ आतां कित्याक इतली नाजूक जाल्या तें विनीताक सुस्तानातलें. दुजामाच्या पिडेन आनी ताणेकारच्या उपद्रांनी तिची सोसणीकाय माजवून आयल्या म्हूण बगतालें विनीताक. असल्या परिगतेंत जेसिकान गोलीमारांत मालगाड्या मायमावा सांगाता तांची जतन घेवन रावाजें म्हणून अपेक्षूंक साध्य ना म्हणून विनीता जाणा आसलें. जेसिकाच्या व्हडविकायाचेर विनीताक मुसोर जाल्लो. आपल्या भावाच्या गल्फाच्या जोडी सांगाता आपणाचो सांबाळ घेवन जेसिका मजा मारता म्हूण विनीता लेखतालें.
विनिता प्रिन्स जेसिका हायस्कुलान शिकयतालें. जेसिका कांय विनिता प्रास चड सांबाळनातलो, तरी शहरांतल्या व्हडा गेल्या स्त्रियां परी दवलत दाखयतालें. हायस्कुलाक कामां वेताना चड मोलाची सिल्क कापडां, दिसाक एक तरासो नग न्हेसतालें. आयल्या वार जेसिका सडताव शहरांतल्या मंथनाच्या स्त्रियांच्या पंगडांतच सासतालें. इंग्लीश मिसाक मात वेतालें. व्हडा गेल्या पार्टींनी तिका आपोवणें आसतलें. जेसिकान नवेंच कार घेतलें. सगळ्या तांच्या कुटुंबांत स्वंत कार घेवन भोंवचें जेसिकान मात्र. विनिताक ही सक्कट गजाल कळीत आशिल्ली. दुसऱ्या दिसा हायस्कुलाक दोनपरां उपरांत रजा करून विनिता पत्तेदारी एजन्सीच्या दफ्तराक गेल्लें. आपणाक परत परत येवंक जावचें ना देखून 10,000 बदलाक 15,000 आपूण दिवंक तयार आसा म्हूण विनितान वत्ताय केल्यारी डिटेक्टीव एजन्सीचे रिसेप्शनिस्ट आयकलें ना. मुखलें कंत रुजवात लाबल्यार मात्र आनी तें कितलें म्हणून आतां अंदाज करूंक जायना म्हणालें तें. मॅडम, आमी लॉयड इंडियातावन उलयता. तुवें आदल्या म्हयन्यांत गणेश एजन्सीतावन मायक्रो ओवन घेतिल्लें न्ही मॅडम? तेवशिल्यान स्त्री उलयताली. वय म्हणालें जेसिका. तें त्या दिसाचे क्लास जावन आपल्या स्विफ्ट काराचेर बसलें मात्र. मॅडम, तुका आमचे कंपनीतावन इलेक्ट्रॉनीक वॉच सेट गिफ्ट लाबलां. सेटांत 2 आसात मॅडम. एक टेबल क्लॉक आनी दुसरें वॉल क्लॉक. तुज्या घरचो एड्रेस आमचे कडेन आसा. केन्ना येजे म्हणून आमकां सांगल्यार आमच्या कंपनीचे जण येवन वॉच सेट डेमो दिवन फिक्स करतले. तेवशिली सली हळवायेन उलयली. हांव हायस्कुलाची टिचर. हांवें आनी घरा आसचे शनवारा 3 वरां उपरांत मात्र. आयतारा हांव घरा आसना. घरा दुसरी नात. जेसिकान काराचे सावेशीर कांयत सांगलें. मायक्रो ओवन घेताना लकी ड्रॉ खातीर एक फॉर्म बरयल्ले उडास आसलो जेसिकाक. शनवारा 4 वरांक आयल्यार जायत मॅडम? विचारलें सलियन. जायत. भायर सरचे पयलें फोन करा म्हणाली जेसिका. जेसिकाक फोन केल्ले नायक डिटेक्टीव एजन्सीतावन म्हणून कळीत जालें ना. 10,000 दिवन सोडून म्हयनो जाल्यारय पत्तेदारी एजन्सीची खबर नातल्यान आपणाक बनायलें म्हणून बगतालें विनिताक. राखूंक जायनासतना फोन केल्ल्या वेळार 6 दिसाचो वेळ विचारलो रिसेप्शनिस्टान. जेसिकाच्या नापास जिणयेची रुजवात मेळना जाल्यार फातर पडोवन दी. आपणाक ती खबर नाका. कितेंय कन्न मरोवन दी, वसोन दी म्हणून आपणाक समाधान करून पेसाडतलें विनिता. सांगातास लगभग 16,000 अनावश्यक पाड केलो म्हूण सुरसुरय बगले ताका. दुसरे कंत दिल्ल्या 5व्या हप्त्यांत घरा वचूंक बसाक राखतना पत्तेदारी एजन्सीतावन विनिताक फोन आयिल्लो. तिणें अपेक्षिल्ली रुजवात लाबल्या. 5,000 रुपये निमाणे कंत फारीक करून हप्त्या भितर येवंक आपण दिलें रिसेप्शनिस्टान. रुजवात लाबल्या म्हणली खबर आयकून विनिताक एक घडी तृप्ती कशें बगल्यारी मुखार कितें करचें विनिताक सुचतालें ना. जेसिकाक शिदा रुजवात दाखयल्यार उपरांत जेसिकाक गोली मारून रावूंक वत्ताय करचें. तें विन्सीक डायवर्स तरी दीत शिवाय गोली मारावेचें ना. वा म्हजे कडेन तिचे नापास जिणेची रुजवात आसा म्हणून कळीत जाल्यार जेसिका सुपारे दिवन म्हाकाच कांय करीत तर. खंयच्याय एका सिरियलांत पळयल्लें आपणाकच जायत म्हणून भिरांत दिसली विनिताक. जेसिकाचे खबरेक वेचेंच नाका. विन्सीकच जेसिकाची साल बरी ना म्हणून फोन करून सांगचें. तो रुजवात विचारीत तर दिवची. उपरांत विन्सी कितें करीत? कांय रागान जेसिकाक सोवून घालीत तर सायबा बोगोस. उपरांत विन्सी जैलांत. तो भुरगो अनाथ. तांचे कुटाम पिड्ड्यार केले शिराप आपणाचेर. आपली बायल नापास जिणी जियेता म्हणून विन्सीस जेसिकाक वेगळा साथ दीत तर. रुजवात घेवन कितें करचें म्हणून येवजण केल्ल्या शिवाय ह्या कामांत हात घालूंक नजो आसलें म्हणून बगलें विनिताक. फोन आयिल्ल्या रातीं ह्या चिंतनांनी विनिताक न्हीदच पडली ना. इस्कॉलाक वचून आपणाची भलायकी बरी ना म्हणून रजा घालन विनिता सकाळींच शहराक गेलें.
आमी चिंतल्याच्या की साली सायन आमकां रुजवात्यो लाभल्यो, म्हणाली मिसेस नायक. तुका दिवच्याक आमी थोड्यो व्हिडिओ क्लिपिंग्स मात्र ह्या पेन ड्रायव्हान गेल्यात. फोटो मात्र घाल्यार फोटोशॉप केलां म्हूण बसतीत. माणसुगेचे थोडे क्लिपिंग्स मात्र आसात. पळोवंक नजो जाल्लो भाग आमी दिनाव म्हणत पेन ड्रायव्हांतलो एक व्हिडिओ आपल्या कंप्युटर स्क्रिनाचेर उक्तो केलो मिसेस नायकान. जेसिकाच्या अर्ध्या विणग्या कुडीक पोशवन आसलेल्या रोहनाक पळोवन विनिताची तकली घुंवंक लागली.